आज इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी प्रायमरी मेंबरशीप जी म्हणटा तातूंतल्यान आमी राजीनामो दिल्लो आसा ह्या आम आदमी पार्टीचो आनी ताका कांय कारणां आसात. कारणां म्हणल्यार विशेष म्हणल्यार ह्या पार्टीन जे भितर सडिल्ले ते एक हांवें सांगला ते भाशेन आशा घेवन पार्टीचें कॉन्स्टिट्यूशन पळोवन ऑल्टरनेटिव्ह पॉलिटिक्स म्हणून जे आमकां आयकुपाक मेळ्ळें ते पळोवन तातूंत भितर 3 म्हत्वाच्यो सी, इंग्लीश अक्षर सी, कम्युनलिझम आसचें ना, करप्शन आसचें ना आनी क्रिमिनलायझेशन आसचें ना. बाकी तशें सी आसतल्यो पूण ह्यो मेन मुद्दे जे आसले ती आशा घेवन ह्या पार्टीन जे भितर सरले स्वराज सगळ्यान महत्वाचो विषय, लोकांचो आवाज, पीपल्स वॉइस. ह्या धोरणाचेर जे लोक भितर सरले एक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी अशी दिसताली पूण काळ असो वता वता ह्या पार्टीच्या ह्या मेन सिद्धांताचेर अजून पार्टी आसा अवलंबून काय ना हो जेन्ना प्रश्न आमचे मुखार उप्रासलो तेन्ना खूब आमी विचार करून हे आमचे डिसिजन अचानक जावंक ना. हे खूब विचार करून गेले 2 महिने आमी ह्या विचारान आसले जाल्यार ह्या 2 महिन्या उपरांत आमी आज हो निर्णय घेतला आनी आमी आम आदमी पार्टींतल्यान भायर सरल्या. आता तुम्ही म्हणटाले कशे भशेन ही धोरणां सगळी हाडल्या. आमी जेन्ना काम करताले तेन्ना ह्या वर्साक जेन्ना दिल्लीचे इलेक्शन जाले आनी इलेक्शना उपरांत अचानक दिल्लींतल्यान एक पंगड कशें येवन आज गोंयांत एक आपले परमनंट डेस्टिनेशन केल्ल्या सारखें करून बसल्या. तातूंत पयलो ह्या युनिटाचेर अटॅक जालो. कोणी अटॅक केलो, कोणाक दोशीत ठरोवपाचें तरी आमी वेळ घेतलो. खंयच्याय स्टेटीचो जो युनिट आसा ताका कितली पर्यंत ऑटोनॉमी आसा हो प्रश्न उपस्थित जालो. दिल्लीच्यान जेन्ना मनीस येता आमी आयकल्लें दुसरे पार्टींचे हेडक्वॉर्टर्सान कितें हायकमांड हे चलता म्हणून पूण तरी एक केन्ना तरी येता गोंयांत कोणाक मेळटा आनी वता. हांगा जेन्ना 10-15 लोक येवन बसतात आनी पॅरलली आपूण गोंयच्या युनिटाचें ऍडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाक सुरवात करता तेन्ना गोंयच्या युनिटाक किंमत आसा की काय ना हो प्रश्न उपस्थित जाता. आमकां पळोवन आमचें काम पळोवन खूबशे गोंयचे लोक ह्या पार्टीन गेल्ली 3.5-4 वर्सां आशा दाखोवन थोडे भितर सरले, थोडे समर्थक म्हणून रावले आनी असो हळू जो आमचो मुवमेंट चलतालो तातूंत भितर आमकांच प्रश्न पडलो आज डायरेक्शन कोण दिता. आज गोंयांत बसून आमी गोंयकार दिता गोंयच्या इश्यूवांचेर डायरेक्शन काय आनी कोण तरी सुत्रां उलयता. ही मेजर चॅलेंज ह्या युनिटा मुखार पडली तेन्ना आमी आमच्या पदावेल्यान राजीनामो दिलो आनी पदावेल्यान राजीनामो दिल्या उपरांत कांय ह्या 2-2.5 म्हयन्या भितर आमी जे आज डिसिजन घेतले हे सांगता आसतना आमचे जे व्हॉलंटियर आसा, आमचे सिंपथायझर आसा, हांव जेन्ना पदावेल्यान देंवलो, प्रदीप बाब देंवलो तेन्ना खूब तांकां एक हें जाल्लो की बाबा हे कशें देंवले, कोणाक सांगनासतना देंवले. आज म्हाका सांगपाक हरकत ना तेन्ना एक जजमेंटल एरर कसो जालो, कोणाक सांगनासतना देंवलो. पूण सांगनासतना देंवलो असो ना, त्या वेळार जी परिस्थिती निर्माण जाली तातूंतल्यान हांव देंवलो. म्हणून आज हांव व्हॉलंटियरांक आमच्या तुमच्या मिडियमांतल्यान सांगता की तुमी जी आशा घेवन आयिल्ले ते कांय जाण फाटीं सरतले, कांय जाण फुडें वतले. जे फुडें वता ताणें बरे भशेन व्हरचें काम पूण विजिलंट रावचें. विजिलंट रावचें कित्याक कोण केन्ना कितें करीत तें सांगपाक जायना. गोवा कॅनॉट एफोर्ड. गोंय आमचें एक ल्हान प्रांत. जी डिसिजनां जाता ती गोंयच्या हिताक मुखार दवरूनच जावपाक जाय. आनी कोणाचो इंट्रस्ट हांगा फुडें व्हरपाक आमी जरी येवंक नासले आनी तुमी अशें विजिलंट रावचे अशी म्हजी विनंती. तर
प्रश्न येतलोच. फुडार कितें तो वेळ ठरयतलो आनी त्या वेळार आमी कितें ते योग्य डिसिजन घेतले. आज आमी जे हांगा बसल्या ते गोंयचे जे इश्यूज घेवन फुडें सरल्या ते फुडें अजून उरतले एज अ ग्रुप. कित्याक आमी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी म्हणून खूब कार्यक्रम केल्ले आसा. खंयचे प्लॅटफॉर्म अमके प्लॅटफॉर्म अशें जाय अशें ना. एनवायरमेंटाच्या इश्यूआचेर हांवें ऑलरेडी सांगलां. लोकां बरोबर आमी आसा. लोकांचे ज्यो चळवळी चलता ताचे बरोबर आमी पुराय आसा. मात सुद्दां दुबाव नासतना. आनी हातूंतल्यान आमी फूल लॉयल्टी आमची गोंयच्या लोकां खातीर. आवर लॉयल्टी इज टुवर्ड्स गोवा फर्स्ट आनी गोवन्स. आनी जेन्ना कोणूय ह्या हलोवपाक प्रयत्न करतलो तेन्ना आमी हें खपोवन घेवचे ना. आमी जागृत आसतले. लोकांचे प्रश्न घेवन फुडें वयतले.